मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर सर्वेक हेडलायन्स। अत्याधुनिक वीज सेवा दिल्ल्याचे वीज मंत्री सांगता खरो, पण दिवचले लकल्यात लायटीचे खांबे केन्नाय जाव येतात घो। लोकांनी उक्तायला अपघाताचो भय। तोडपाची असं मडगावची भाटकारशाय आणि फटिंगपणाची साखळी। 14 तारखेक लोहिया मैदानार जावया एकठांय आणि करिया निषेध दिगंबर कामतीच्या पक्षांतराचो। काँग्रेसीचो उलो। बहुतेक घरांनी जाले बाप्पाचे आगमन। भाविकांनी फोली देखाव्यांनी सजयल्यात घरां। फाल्यां मखरात बसतलो गणपती। आणि आता पळोवया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। वीज सेवा अत्याधुनिक केल्ल्याचे वीज मंत्री मेळत तेन्ना सांगता खरो, पण सेगीत वीज आणि वीज खांब्यांचो प्रश्न गोंयभर सतायता। जायते कडेन रस्ते कुशीक लायटीचे पोल लकलेले पळोवपाक मेळटात। दिवचले अशे कांय जाणटे जाल्ले लायटी खांबे निमणे दीस मेजत कशे बशे उबे रावल्यात। केन्नाय घो जावं येतात। महेश गोयेकाराचो रिपोर्ट कितें सांगता पळयात। इलेक्ट्रिसिटी पोल एक म्हणजे गरजेची अशी सगळे कडेन म्हणजे लायट आसपाकूच जाय। पूण आमी पळयलें जाल्यार मोठ्या वाठार जो बिचोलेच्यान म्हापसा रोड वता मेन रोड, थंयसर खुबश्या जाग्यांचेर जे पोल आसा ते कीड जाल्ले आसा, म्हणजे बँड जाल्लेले आसा आनी तांचेर लायव्ह वायर्स आसा। लोकांनी खुबश्या वेळार कंप्लेनूय केल्ली, पूण तांचेर अजून पर्यंत कांय एक्शन अशें जावंक ना। पूण आतां लोकांनी मागणी केल्या की ते बेगींतल्या बेगीन सारकें करचें। कित्याक तर हे पडले जाल्यार मेन रोड आसल्या कारणान रहदारी मोठ्या प्रमाणान ह्या वाठारांत जाता रोडाचेर, आनी ते पडल्यार एक मोठो एक्सिडंट जावपाक शकता। कोणाक शॉकूय येवपाक शकता। गाडयेचे बसीस बी थंयसर रावतात, बस स्टॉप जाता। त्या खातीर लोकांनी मागणी केल्या की हे बेगींतल्या बेगीन जे पोल बँड जाल्यात ते सारके करचे, ना जाल्यार नवे पोल्स हांगा घालचे। कित्याक तर एक्सिडंट जाला जाल्यार सगळे लायटी वचपाची शक्यता आसा आनी कोणाचेर पडले जाल्यार तो इंजर्ड जावपाक शकता, कोणाचें जीव वचपाक शकता। त्याच्या पयलीं हे जावच्या पयलीं ते सारके करचे, नाजाल्यार नवे पोल घालचे अशें लोकांची मागणी आसा। हे पोल खूप वर्सां सांगता की ते वांकडे जाला। तशेंच ते फाटल्यान 2 पोल आसा ते सामके अशे बँड जाला। ते हांवें खूप पयलीं सांगलेले, कावन्सिलराक सांगलेले, प्लस आमचे कावन्सिलराक सांगलेले, विजय कुमार नाटेकाराक सांगलेले की बाबा ते वांकडे। इवन हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां फोन लावन तांकांय सांगलेले, तांच्यांनी चॅक करून ते गेला पळयता म्हण तांच्यांनी आमकां सांगलां, पण अजून पर्यंत ते कांय ना। हे मेन रोडाक आसा हे मेन रोड हायवेक आसा। हे जपून सामके वांकडे जाला। तुमी ते पळोवंक शकता कशें वांकडे जाला, कितें जाला ते। इवन हो सुद्दां आतां हो हायवेचो हे व्हडलो तो सुद्दां वांकडो जाला, पण हे हेवटेन आहा ते फाटल्यान आहा ते सामकेच वांकडे जाला। केन्ना कितें पडत आनी कितें इन्सिडंट घडत नेम ना। एक तर ते सारके करूंक जाय, पोल वांकडे जाला ते इन्सिडंट घडच्या पयलीं, आनी ते हांवें निदर्शन हाडून दिलां। आनी हेज्या पयलीं हांवें कावन्सिलराक सांगलेलें, सगळ्यांक सांगलेलें आसा, पण ते आजूनका ती दखल घेतलेली ना। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू। डेंग्यूचे दुयेंती वाडत चल्ल्यात। हे फाटभुंयेर कुडबण जेटी वयल्यो बोटी काडपाक लायल्यात। बोटींनी उदक भरलां। हो वाठार नितळ करतले। लेबरांक गरजेचे आशिल्ल्या टॉयलेटींची दखल घेतले। वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगले। बाळ्ळी भलायकी हॉस्पिटल, उपजिल्लोधिकारी, नुस्तेमारी खाते, वेळ्ळी पंचायत, गोवा कॅन आणि कुंकळी पुलिसांनी कुडबण जेटीची पळोवणी केली। डेंग्यूचे दुयेंती वाडल्यात। जेटीचेर आशिल्ल्या वापरूंक नाशिल्ल्या बोटीत उदक भरून जळारांची पोसवण जाता। त्यो सगळ्यो बोटी स्क्रॅपाक काडटले। थंय आशिल्ल्या टॉयलेटींचो वापर थोडेच लेबर करतात, बाकीचे भायर वयतात। हो वाठार नितळ करतले, वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगले। फाटी आमी 2 दीस पयलीं मिटींग घेतली, सगळे आमचे NGO हाडले, सरपंच हाडले, हेल्थ डिपार्टमेंट हाडले, RTO हाडले, सगळे घेवन ते असं डिसायड केलें पीडी कलेक्टर एक इन्स्पेक्शन सायटीर जावन। सो आयज ताणें डेट दिला आनी आयज सबके डिपार्टमेंटान मनीस येयला। सो आयज सायटीचे गेले सगळे तांकां दाखयला कितें जावपाक जाय। तितून पयलो आसा थिंगा जेटी आहा, जेटी 220 मिटर्स लेंथ, तेजेर कितें आसा सगळे बिची आहाय आनी पन्ने झाड आहाय। भायर तांकां आहाय त्यो ट्रॉलर्स आहाय त्यो स्क्रॅबाच्यो
ते स्क्रॅप ते यूज जायना आनी त्यो तशें जाल्यार फाटलीं 4 वर्सां जालीं म्हणजे थिंगाच आहाय सो ह्यो पयलीं क्लियर जावपाक जाय हो डॉक्टर मानला तो ट्रॉलर पर्पज ताचो सब जावपाक जाय आनी हे फक्त कलेक्टरा सांग हे पयलीं क्लियर कर म्हणून हे क्लियर कर म्हणटरी हिंगाच ही एरिया मेन एरिया ही म्हणटा ते डेंग्यू जावपाची ही क्लियर जावपाक जाय तेच भाशेन आमी थिंगा टॉयलेट चयले फाटीं 12 टॉयलेट थिंग हें जालें फंक्शन पयलीं 10 वर्सां जालीं ते फंक्शन जायना जालें आनी पूण थिंग सिस्टम जाय थिंगा कोण भितर वयताय ते लेबर क्लास थिंग वयताय ते पूण भितर सिस्टम कितें उदक येता तें सेन्सराचेर आहा सो लायट आहल्यार उदक येतलें लायट ना जाल्यार ते टॉयलेट यूज करपाक जायनाय आतां तेच भियोन त्या टॉयलेटाक कोण वचोय नाय कित्याक आमची ही गांवांक लायट एक पाट गेल्या वरान येता 2 वरान येता गॅरंटी आसना सो त्या टॉयलेट यूज करपाक डिफिकल्ट असो सिस्टम गेला हे एडवान्स असो सेन्सरांचे आता कितें जाता कोण टॉयलेटान गेलो आसता जाल्यार पासून तो टॉयलेटान भितर वता भायर आसा त्या टॉयलेटान उदक दिवपाक सो एस टॉयलेट कोण यूज करता No, those people were brought dead over there. Those were loose motions and vomiting that they had. No? That is not dengue. पण त्याचेर कितें उपाय केला तुम्ही So हांगा that's why we कितें are having meetings with each each boat owner has to. And we have also we have had 2 meetings with the boat owners. Okay, along with we have had IC for the laborers also, the crew members, all of them regarding personal hygiene. बेसिकली तो आउटब्रेक जो कंटेन करपाक इन्स्पेक्शन केलें आमचो कंज्युमर एमएलए आसा ताणी SDM मदूं आसा सो आमी तेंची बेजीक जी इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय लॅक जाता फॉर एक्झाम्पल टॉयलेट्स खूब इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आसा ते आमी वचून इन्स्पेक्ट केली तेंची न्यू जेटी ती इनॉग्रेट तेणी केली बट ते यूज ना आयडल ते पार्क करून वता वॉटेवर सो तेजेर आमी एक ATR मागला फ्रॉम फिशरी डिपार्टमेंट आनी जे टॉयलेट अनयूज टॉयलेटचे सायडीन जो बायोटॉयलेट आसा ते कित्याक फंक्शनल ना ते आमी तांकां विचारला ऑल्सो सुलभ शौचालयात भितर थोडी डेफिशियन्सी मेळ्ळा जे वॉशरूम सारके प्रॉपर ना सोप आतां तेणी दवरला बट सिरियस ते दवरता तेन्ना दे आर नॉट अवेलेबल सो आमी तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला की सोप वी हॅज टू बी प्रोवायडेड इन द वॉशिंग एरिया तशेंच तेंचे जे वॉटर सप्लाय आसा ते टेस्ट करपाक टँकर जे वॉटर येता टँकरान जे उदक येता दॅट हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज टू टेक एक्शन दे आर फायनली सप्लाय Site inspection which we had asked for the primary health center. SDM only has taken responsibility for that, and instead of doing it on Monday, Tuesday, he has done it today, which is a very good thing, because if it were delayed, Ganesh break and all will be problem. Now today, very clearly you can see there is a big problem of data management. These boats which have been lying here, they have not been photographed serially, notices have not been issued, they are taking fine which is not there in the law. See, all these matters have to come on record. इन्स्पेक्शनाक जे हॅपी आहा आज इन्स्पेक्शन जे रियालिटी आज आमचो ऑनरेबल MLA डॉक्टर सिल्वाई आहलो जे तेणे घडी पयलें नासतलें कित्याक हे आमी लास्ट 4 years 4 to 5 years हे फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन हे प्रश्न मांडीत आयल्या पूण आजून एक्शन जायना आज कलेक्टरूय आयला म्हणटा डिप्युटी कलेक्टर पूण रियालिटी कित्याक डेंगू केसीस हिंगा वाडटा कित्याक दिस इज द मेस आज रियालिटी आज कलेक्टरान केलो तशें हेल्थ ऑफिशियल FD आहले हे बेगीन इमिजिएटली ह्यो ज्यो बोट्यो आहा स्क्रॅप बोटी जे डेंगू जाता त्यो काडच्यो आज इमिजिएट विदीन 3 days मध्ये ह्यो काडूंक जाय म्हाका दिसता एक रॉंग इन्फॉर्मेशन गेला पब्लिका मध्ये की डेंगू म्हणून डेंगू न्ही इट इज द कॉलेरा विच इज मोर हे आसा मिन्स स्प्रेड जावपाक चान्सीस आसा इट इज नॉट द डेंगू इट इज द कॉलेरा विच इज द वर्स्ट आणि ते कितली वेक्टरबोर्न डिसीज न्ही दिस इज द कॉलेरा बिकॉज ऑफ दॅट सम वॉटर कंटॅमिनेशन ऑर ते फूड आयटम्स कितें म्हणून ते खबर ना अँड वी हॅव टू बी मोर प्रिकॉशनरी गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांवची हुकुमशाय भाटकारशाय आणि फटिंगपणाची सांखळी आमी तोडपाक पळयतात. तातूंत लोकांनी वांटेकार जावचे. लोकशाय साल्वार करपाक एकठांय येत. दिगंबर कामतीन फाटल्या वर्साची 14 तारखेक भाजपात उडी मारिल्ली. तो दीस मतींत धरून 14 तारखेक मडगांवां काँग्रेस निषेध आंदोलन करतली. सावियो कुतिनोन मिडियाक सांगले. 14 सप्टेंबराक मतदारांची पर्वा करिनासतना आणि तांकां विश्वासात घेनासतना दिगंबर कामत भाजपात गेल्लो. ताचे आदी 6 तारखेक तो दिल्ली वचपाक भायर सरलो. पत्रकारांनी हटकतकच
राजकारणाशिवाय म्हजे कडेन दुसरो धंदो ना असो प्रतिप्रश्नही ताणे पत्रकारांक केल्लो. त्या उपरांत तो भाजपात गेलो. ताच्या कृतीचो निषेध उक्तावपाक मडगावच्या राम मनोहर लोहिया मैदानार 14 तारखेर काँग्रेस आंदोलन करतली. मडगावचो काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन प्रसार माध्यमांक सांगले. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि तर कसोच हो दीस विसरपाक शकना तसलो दीस जावन आसा आज 6 सप्टेंबर. आणि कारण म्हणल्यार तुमकां याद जातली 6 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसाक जेन्ना हे जाताली खबर जाताली सगळ्याक ऑल मिडियाचेर की मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हो दिल्ली गेल्लो. दिल्लीचे सेंट्रल लिडराक मेळपाक बीजेपी एंट्री मारलो. आणि ती जेन्ना मिडियार आयिल्ली तेन्ना तो हांगा येवन ताणें मिडियाक सामकें हें केल्लें, इन्सल्ट केल्ल्या भशेन जाल्लें की तुमी कित्याक छापतात, आपणाक आनी कसलोच हें ना, बिझनस ना, फक्त पॉलिटिक्स आसा असले हें करून तेणी सामकें मिडियाक हें केल्लें. मिडिया फाल्स उलयता म्हणून जेन्ना मिडिया स्वत उलयताले ते तो फाल्स म्हूण दाखोवपाक सोदतालो. हे 6 सप्टेंबर. सो त्या खातीर आजचो दीस आमी हो चूज केल्लो आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक. आनी हाचो उद्देश म्हणल्यार जे स्वत तुमी हाडिल्ले ते स्वत दाखोवन तेणी डिनाय केलें. पूण मागीर कितें जालें 14 तारखेर तो डिफेक्ट जावन बीजेपीन जॉयन जालो. आनी ते जाल्यार देवाकूय हाडलो मदीं. सो हो 14 तारीख आमी मौन करपाक आसा, म्हणजे मार्क करपाक सोदता मडगांव शहरात. मडगांवचे आमदार इवन एंटायर उरले ते 7 आमदार हे जे लोकांचो घात करून कशे भाशेन हातून गेल्ले, बीजेपीन गेल्ले, ते लोकांचो मॅन्डेट आहा तो चोरून. आज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना तो एब्यूज करता मिडिया स्वत जेन्ना उलयता त्या टायमार, तेच भाशेन आमी जेन्ना स्वत उगड्यार हाडपाक सोदता थ्रू RTI सामकें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन RTIतल्यान काडून जेन्ना आमी माध्यमां मुखार दवरता तेन्नाय बी कितलेशेच मिडिया हाऊसेस, मिडिया एडिटर्स जावं ओनर्स हांकां तो फोन करून प्रेशरायज करता की आमकां कवरेज दिवची न्ही म्हणून. म्हणजे ताका स्वत येयल्ले नाकाच आमी हे 14 जो दीस डिफेक्ट जाल्लो त्या दिसाक आमी मार्क करतले सायलेंट हें करून मॉर्निंग करून लोया मैदानार थंय फूल घालून मागीर आमी थंय सायलेंटली रावतले जस्ट टू मार्क दीस डे. कित्याक हो सामको बिगेस्ट ट्रेजडी जाल्लो आसा लोकांचेर. लोकांक फटोवन मॅन्डेट हें करून गेल्ले आसा आमदार. सो ते आमी मार्क करपाक आमचो हो हें दिल्लो आसा. सायलेंटली आमी थंय हें करतले. सो मागता सगळ्या थंय की ह्या सायलेंट प्रोटेस्टान सहभाग जावचो मडगांवकारांक स्पेशली, आनीक दाखोवन दिवचें की आमी हाजे मुखार हे कशेंच करून आमी पळोवपाचे ना जे डिफेक्शन आसा त्या लोकांचे वोटरां मॅन्डेटाचे. MLAची मडगांव MLAची ही तागेली फटींगपणां आनी डुप्लिकेटपणां सगळ्यांक कळिल्ली आसा. प्रत्येक जण कंटाळिल्लो आसा. प्रत्येकाच्या घरादारांत आनी वाठारांत ताजी इंटरफियरन्स आसता. तो खंयच्याच डिपार्टमेंटान कोणाकूच आपल्याली कागाळ सोडोवपाक दिना. ताका सगळ्यांक ताणें सगळ्या आपल्याले गुलाम करून दवरल्या. सगळे वरिश्ठ अधिकारी ताचे खास नातेवाईक जाल्यात. हालीं तर हे चडूच जाल्ले दिश्टी पडटा. जशें हालींच सगळ्या लोकांनी पार्टी पळय नासतना एक बरो लोकां खातीर वावुरपी म्हण बाब कॅप्टन विरियाटो दक्षिण गोंयचो खासदार म्हण इलेक्ट करून समाधान मेळयलां आनी दाखोवन दिलां की आमी हे अशें करूं शकतात. तशेंच त्या प्रमाणे कोविड आयलो, कोरोना व्हायरस हे दुयेंस आयले आनी अक्षरशः तोंडाक मास्क बांदून घरा बसून हे दुयेंस आमी कशें पयस केले, ताजेर मात केली, ताजी चेन जी आशिल्ली ती तोडली आनी साल्वार जाली. त्याच पद्दतीन आमी ह्या मडगांवांत जे थंड म्हालान आनी दादागिरीचें राजकारण चलयलां, सदांच ही हुकुमशाही, भाटकारशाही आनी फटींगपणाची चेन ही आमी तोडपाक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, जवाहर बर्वे आणि मुझैफ शेख. फाल्यां चवथ तयारी नेटान चल्ल्या. मुर्तीकारांनी गणपतीच्यो आकर्षक मुर्त्यो तयार केल्यात. त्यो घरा व्हरपाक लोकांनी सुरवातय केल्या. पळयात विलियम रॉड्रिक्साचो खासा रिपोर्ट.
श्रद्धा फातर्पेकर. आनी खंय रावता तुमी? बाटल्यान पेंजीम. आज कितें व्हरपाक आयला? गणपती. कितले दीस आहा गणपती? 5 दीस. 5 दीस. तूं ती करतले? मागीर कितलो खंयचो चॉयस केलो? तुवें चॉयस केलो? हय. कितले दीस सांगला तुमी? 5 दीस. आमचो गणपती 5 दीस आणि वर्सा आमी हांगासरूच व्हरता. एकदम बरे गणपती आसता आनी ह्या वर्सा आयला आमी 5 दीस. 5 दीस आसा. आनी कितें तयारी कशी कितें तयारी नॉर्मल तयारी आमची माटी बांदता आनी कितें करता मकरा करता. आनी खंय रावता तुमी? आमी रावता हांगा पेडण्या कोरगांव पूण गणपती आमी हांगासून व्हरता. हिंगाचे आतां थिंगा वतले पण हय आमी आतां पेडण्या स्पेशल हिंगाच येता. हय स्पेशल हांगा ना आमी रावता. आमी रावता पणजी मेरशे रावता आमी. मेरशे रावता पूण आमचो गणपती थंय पूण गणपती आमी हांगासून व्हरता. आमी कोरगांव पेटीच्या वाड्यार रावता आनी आमी म्हाजो चेडो हांगासूनच गणपती व्हरता वर्सा आनी हांगासरलो बरो आसता गणपती आनी फिनिशींग बरें हय. गोंयकारांक पयलीं म्हणल्यार चवथीच्यो सगळ्यो उनुनीत परबी दिता आनी ह्या वर्साच्या गणपतीच्या हितून म्हटल्यार आमचे तुका हांवें पयलींच फाटल्या हेका सांगलेलें आमचे गणपती मोजके बोटा वयले म्हणजे अशें उरता अंदू आमचे चड उरूना आमचे 7 काय 8 कितें गणपती उरले. लोकांचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा आनी आतां गणपती व्हरपाच्या हितून सगळे लोक बरे उमेदीन येतात. तुमी पयले आसतले कळ्ळें न्ही. गणपतीच्या हितून आमचें सगळें बरें जालां हे हेका. इतले पयसले येता आतां सामके पयले पेडण्याच्यान दांडेली हिंगाच्यान येता. म्हाजे कडेन पेडणेच्यान येता गणपती व्हरपाक, दांडेली कारवारच्यान येता. मागीर म्हाजे कडल्यान सांगपाची गजाल म्हटल्यार म्हाजे बांद्या भायर सुद्दां हांगासरल्यान रत्नागिरीच्यान सुद्दां गणपती व्हरपाक येता आमचे कडेन. तुमी आतां रावत जाल्यार तुमकां कळटलें गोंयान गोंयचे भायले सुद्दां लोक म्हाजे कडेन गणपती व्हरपाक येतात. आनी कित्याक कारण इतलेंच की आमचे प्युअर शाडू मातयेचे गणपती. आमी दुसऱ्यांच्या भशेन एकामेकांचेर एलिगेशन्स करपाक हांव प्रूव सुद्दां करूंक जाता. म्हाजे पोल्युशन बोर्ड सुद्दां अंदू येयल्ले पोल्युशनवाले सुद्दां तेंच्याय म्हाका बरें दिसलें येयले तेंच्यांनी पळयले तेंच्यांनी आपली ड्युटी बरी सगळी हें केल्या. आमी तांकां मुद्दम गणपतीचे ते म्हणटाले गणपती एक व्हरता आनी तो तांकां आमी गणपती उदक दिलो आनी तेंच्यांनी पयलो सुद्दां येवन आमकां एक बरयलें येवन सांगलें तेंच्यांनी की तुज्या बाबा खरेंच शाडू मातयेचे आहले आहा म्हणून. तेंच्याय म्हाका एक बरें दिसलें येवन. आमचो वार्षिक 7 दीस गणपती. आमचो प्रत्येक वर्सा आमचो 7 दीस आनी आमचो गणपती 4.5 फुटाचो आमचो गणपती आसता. मेसेज म्हणल्यार सगळे जाण गणपती व्हरूंक येतना सुशेगाद आनी गणपती व्हरतना मातशें सुशेगाद कित्याक आज वता थंय सगळे कडेन ट्राफीक आसतली सो येतनाय सुशेगाद आनी गणपती व्हरतनाय सुशेगाद आनी सगळ्यांनी चवथीच्या आदले दीस आमी खूब घाई गडबडीन मातशें सुशेगाद सगळ्यांनी शॉपिंग बिपिंग करची आनी सांबाळून गाडयो मात चलोवच्यो. इतलेंच सगळ्यांक उद्देश आसा आमचो. काणकोणकर फॅमिली. ओके हे फॅमिलीचे कितले दीस आहा तुमचे गणपती 5 दीस. ओके तुमी आतां हे पळय हिंगाचेच व्हरपाक येयल्या कितें तुमकां कितें दिसलें तेंका बरें दिसलें. मूर्ती बरी म्हणल्यार चित्रशाळा बरी आहा पावरफूल. मूर्ती बरी आकर्शीत आहा. कळ्ळें तुका सगळ्यांनी काय वयचे आहा तेंची मूर्ती बरी पावरफूल आहा. पेंटींग बरें आहा. पेंटींग बरें आवडटा म्हणून तूं हांगच्यान व्हरता. एवरी इयर आसता. एवरी इयर हांगा तुमचे फिक्स आसता. कितले दीस 5 दीस. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 23वी बाणावली विलेजर्स फुटबॉल सर्त जाली. सर्तीत गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ कुडचडेन स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीचेर शेक गाजयलो. 2-0 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. बाणावले दांडो खेळामळार जाल्ले 23वे बाणावले विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीन गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ कुडचडेन स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीक 2-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीच्या फायनलीन सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. शुक्रारा हवामान नितळ जालें, मळबय निवळ आसलें. सप्तकाच्या शेवटाकय हें अशेंच सुखदिणें हवामान अणभवपाक मेळटलें. IMDन सगळ्यो हवामान शिटकावण्यो 10 तारखे मेरेन देंवयल्यात. तरीकय कांय कडेन पावस शिरशिरू येता. शेनवारा सूर्यदर्शन जातले वाऱ्याचो सांगत मेळटलो. IMDन चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस उरतले अशें सांगलां. निवळ मळब आनी हवामानाची शिटकावणी उणी आशिल्ल्यान आमी तुळेन सुखद सप्तक अणभवपाक शकतात अशें दिसता. 10 तारखे मेरेन सगळ्यो हवामान शिटकावण्यो उण्यो. शेनवारा शिंपडून पावस पडपाची शक्यताय. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आनी वाऱ्याचो सांगात. शेनवारचें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.